स्पीकर सर, कोल्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन सद्याक फंक्शनल आसा, बरी आसा, पण तेजी परिस्थिती इतली बिकट जाल्ली आसा ती सांगपा सारकी सुद्दां ना. स्पीकर सर, आमचो मिनिस्टर लास्ट 3 तारखेर आमचो मिनिस्टर येयलो आनी मिटींग घेतली. एवरी टायम त्या लोकां कडेन वचून मिटींग हांव घेतालो, सगळे लोकांक एकटेन करतालो, पंचायतीक एकटेन करतालो. मिनिस्टर आपूण येता म्हणून सुद्दां मिनिस्टरान म्हाका सांगलेंय ना, कारण मंत्र्याक खंय तरी दुखलं आसतलें की हांव येयल्यार आनी कितें तरी तेजें जें कितें आसा तें थंयसर जावचें ना अशें म्हाका तरी दिसलें, कारण तेज्या जो तो वागण्या वरून म्हाका कळोन येता. स्पीकर सर, तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां, आमच्या चीफ मिनिस्टराकय सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एवरी टायम पंचायतीक घेता थंय कचरो पडटा, तो हांव कंपाऊंड घालपाचें उलयतां. हांव आमच्या IDCच्या चेअरमॅना कडेन बसून मिटिंगूय घेता, कॉन्ट्रॅक्टराक आफून हाडटा, अंडरग्रावंड केबलिंगाचें सगळें काम पळयता. अचानक मंत्री येता, म्हाका कांयच खबर ना, मिटींग घेता. मिटींग घेवन तो सगळ्यांक सांगता आपूण अशें करतलो. जे हांवें आख्खो पाडो वाचून दाखयला, ज्या जाग्यार हांव कंपाऊंड बांदतलो, ज्या जाग्यार कचरो हांगासर घालूंक दिवचो ना, हे सगळें तेणें आपल्यान थंय मागीर उलोवन दाखयला. स्पीकर सर, मंत्र्याक खंय तरी म्हाज्या बद्दल कितें तरी आमच्या स्टाराक दोगांचें पटना आसतलें, खंय तरी ताका दुखता आसतलें, पण आमी हो भेदभाव सोडूंक जाय आनी आमकां खोर्ले इंडस्ट्रियल ही सारकी नंबर 1 व्हरून दवरूंक जाय. जर अशें जर जालें जाल्यार 300-400 लोक आमचे भुरगे थंय कामाक वयतले. कितें जर मिनिस्टराक सांगता, कितें जर भेदभाव जर आसत मनांत जाल्यार काडून उडय. म्हाका कसलोच तुजो राग ना. कदाचित तुका मातसो तरी एक राग आसतलो, कारण जेन्ना तूं म्हाजें कितें आयकना तेन्ना हांवें वयर सेंट्रलाक एका आमच्या BJPच्या मनशाक म्हटलेलें, म्हणून तुका कितें तरी राग बी येयला जायत हांव नकळो. पण स्पीकर सर, हांव 3 सप्लिमेंटरी क्वेशनाचेर उलोवंक सोदतां. स्पीकर सर, म्हाजो पयलो प्रश्न, खोर्ले इंडस्ट्रियल इस्टेट जी हांगा आसा ती टोटल युनिट कितले आसा, त्यातले कितले फंक्शनल आनी कितले बंद आसा? स्पीकर सर, पयलो हांव मान्य आमचे राजेश फळदेसाय ताका सांगपाक सोदता. तो म्हणटा कितें म्हाका जाका राग आसा आनी कितें, म्हाका तरी कांय खबर ना. तो कितें सपनता आनी कितें चिंतता म्हाका खबर ना. राग आहा तो आतां मोग जातलो. आनी पयलोच तेजो प्रश्न कितें आसा, प्लॅन्स द गव्हर्मेंट हॅज टू रिवायव कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट. रिवायव कोण करता? एक कोण मरता जाल्यार तूं जाणा, आमी ताका रेसिकेट म्हूण करता, अशें ब्रिदींग तोंडान तोंड लावन सुद्दां, म्हणजे मेलो म्हूण. कोल्लीम इंडस्ट्रियल मरोना. कोल्लीम इंडस्ट्रियल एस्टेट, फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट इन एंटायर गोवा. आनी मरपाचो प्रश्न येना. इट इज अ फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट. आनी तूं पळय म्हणटा हांवें तुका आपोवना, हें एक्चुली हांव हांगा तोखणाय करतां. म्हाजो MD आहा GSIDCचो, प्रविमल अभिषेक म्हूण, मीट द इंडस्ट्रियलिस्ट, ताणें एक प्रोग्राम केला. तो प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेट स्वताचे लोकांचे घराणे आयकपा वयता. ही गोज टू लिसन टू द ग्रिव्हन्सीज ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट. आतां इंडस्ट्री मिनिस्टर जाल्ले कारणान आय गेव अ सरप्रायज विजीट. हांवें लास्ट मोमेंट सांगलें हांव येता म्हूण, आनी हांवें ताका सांगलें हेरूय कडेन थोडे कडेन हांव येतलो, कित्याक हांव जाण खूंय प्रॉब्लेम, हांव गेल्यार मातशें एक बरें हें इंटरवेन्शन जाता म्हूण हांव गेलो. वेर्ना आमचे मान्य मुखेलमंत्री आयिल्ले, ताका येवपाची गरज ना, पूण तो येयलो. हे सरकाराक काळजी आसा म्हणून CMूय थिंगा, एक मिनट म्हाका, आय एम ऑन माय लेग्स, हांव थिंगा पावलो. सेम वे वेर्ना आमी दोगोय पावले. आनी तूं आपल्या सांगुना म्हणपाची तुका एक्चुली तसो कांय मुद्दो ना, मुद्दम जावन आपयलो. आनी तूं हुंयचो राग आनी कित्याचेर म्हणटा तो हांव नकळो. तूं राग मोग तूं करता आसतलो, कितलो राग करता कितलो मोग करता तूं जाणा, कोणाचो कसो तो म्हाका खबर ना बाबा. आनी हांव एकूच तुका सांगपाक सोदतां, थिंगा हांव येयला तेन्ना जायते विशय आमी हातीन घेतला. तुका मुद्दम सांगता, रोड एस्फाल्टींग वर्क ऑर्डर ऑफ रिपेर एंड मेंटेनन्स इज इश्यूड, ऑलरेडी इश्यू केले आमी. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट, कितले मुद्दे गेले तुका मुद्दम सांगता. सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कमींग फ्रॉम नेबरींग विलेजीस, तूं सांगता तशें दुसरे हाडून उडयतात, तेच हांव गेलो म्हूण म्हाका कळ्ळें. तेजोय आमी पंचायती बरयता, थिंगा वेस्ट उडयनाका म्हूण. तुवें त्या पंचायती सांग हाडून इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट समथींग टू थ्रो द वेस्ट. तुका खबर आहा तुजे हितून जाता तें, सांग न्हू मातशें तांकां, पंचायत मेंबरांक काळजी घे म्हूण. हांवें सगळ्यांक आफून हाडून मिटींग घेतली आनी सगळे रेडी जाले की थंय उडयनाका म्हणून. आमी एक डिसेंट्रलायज सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट सिस्टम घालता. कंपाऊंड वॉल विथ गेट, आमी थिंगा बिफोर 31 मे कंपाऊंड वॉल विथ गेटूय घालता.
सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान इम्प्रुवमेंट चालू आसा. आमकडे फंड नात थिंगा गतीशक्ती अंडरूय आमी करपाक केला. हांवें आतां एक म्हाजे 3 सप्लिमेंटरी आसा विचारपाचें क्वेश्चन. तितूंतलो हांवें फर्स्ट विचारलो आतां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जो खोर्लेम इंडस्ट्रियल इस्टेटीन टोटल कितले युनिट्स आसा, तितूंतले कितले फंक्शनल आसा आनी कितले बंद आसा, हो म्हाजो पयलो क्वेश्चन. दुसरो, सुमारे 70 युनिट्स जे आतां बंद आसात ते केन्ना सुरू जातले? ना तेणी आन्सर केला. एक्झॅक्ट नंबर हांव तुका दिता, पूण तेज्या आदी हांव तुका सांगपाक सोदतां सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान चडसो तुमचे खोर्ली 86 फंक्शनल युनिट आसा आनी 21 नॉन फंक्शनल युनिट आउट ऑफ 107 बुरेंदर. स्पीकर सर, म्हाका दिसता मंत्र्यांक खंय तरी मातशें रॉंग मॅसेज मेळिल्लें आसा, कोणी तरी रॉंग गायड केल्लो आसा. जवळ जवळ 70 युनिट्स थंय बंद आसा. हांव ताका प्रूफ दाखयता. त्या दिसा म्हाका कित्याक गेलें नासतलें, कारण हांगा कितें तरी आसतलें. हांव एक सांगूंक सोदता स्पीकर सर, थंय गुदांव घातलेलें आसा, प्लायवुडाचें हें घातलेलें, ताका फंक्शनल हें म्हणूंक शकना, कारण ते कोणी गुदांव भाड्याक दिले आनी कितें केल्या, तो एक मुद्दो आसा तितून. कारण हांव सांगता जे हांव एवरी डे थंय वचपी आनी म्हाजें ऑफिस थंयसरल्यान 2 मिनटां सुद्दां लागना त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन पावपाक. स्पीकर सर, जावं आतां मंत्र्यान सांगलेलें आसा, तो खंय तरी केअर घेतलो आनी बरें करून दाखयतलो. स्पीकर सर, मेंटेनन्सची जी आतां म्हाजो तिसरो क्वेश्चन विचारता. मेंटेनन्स जी सगळीं कामां डिसेंबर 2023 पर्यंत सोंपयतली की ना, हेजेर मातशें म्हाका मंत्र्यान मातशें आन्सर करचें. स्पीकर सर, हांवें जे ताका एश्युरन्स दिला डिसेंबर म्हळ्यार जातली कामां ती जातली, थोडी मेयान जातली. हांवें क्लियरली ते मुद्दम ताका वाचून दाखयलें ना चुकता, आनी ते तोय चुकपा जायना समज घेवपा म्हूण. हेज्या हांव मायज आनी कितें सांगपाक शकता?